दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आम्ही सोलोनवरचे भोव अपर्बायाचे कार्य जावन आसा म्हज्या जिवितांतली मेटा हे वीक्षण करचे तुमकां सुमेश सांग मोगासो माया मोगासो हांव स्वागत मागतां। आज आमच्या ह्या कार्यांत एक विशेष व्यक्ती म्हळ्यार सेरीण हजार आसा, तिजी जळक वळख तुमचे मुखार दवरचें आज म्हजें व्हडलें भाग हांव अशें म्हणटा। कित्याक देव एका मनशाक सबार विश्वे दिता आनी ते बरे गळसीचे आनी म्हजें काम तुमी मुंदरसून उरचें म्हणून देव सांगता आसता। पूण तातूं हांवूय जावंक पुरो तुमी जावंक पुरो सबार जाणां निरासपण तूं दाखयता। पूण आज ह्या कार्यांत एक विशेष व्यक्ती हांव म्हणटा तिका, कित्याक म्हळ्यार नो हँड्स नो प्रॉब्लेम खले उतारी म्हाका चिंतनांत आंग शिरशिरता, काळीज धडधडटा, मन रडता। कित्याक म्हळ्यार देवान तिका रस्ताना तशेंच रचल्लें आनी आज तिणें आपल्या जिवितांत किशें यशस्वी जोडल्या गी म्हणून सांगून तुमच्या मुखार दाखोवंक आनी तिणें केल्लो वावर तुमच्या मुखार उर्जीत कर दाखोवंक आज खंडीत जावन शाबासकी संतोष काळीज म्हजें आनी तुमच्या सगळ्यांचें बरोवन येता। तर तिजी मुठवी वळख जळक तुमच्या मुखार दवरता आसतना तिणें केल्ल्या साधना फाटल्यान तिणें केल्ल्या वावरा फाटल्यान तिका लाभलेली प्रशस्ती पयल्यान पयलें तुमच्या मुखार हांव दवरतां। ती गांवान गारडाडी फिरगेजीशी आमच्या वेंडूर लागसर आसचें एक सुबीत गांव तो, सुबीत तोटां बेटां शहरांनी भरलेलो एक सुबीत हळ्ळेसो गांव तो। 2010 आपलें MSW शिकप तिणें संपोवन प्रस्तुत मुडबेदरीन जासो एक भोव नांवार्थीक संस्थो आसा आळवास PU कॉलेज हांगासर स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर जावन ती वावुरता। एका मनशान एका व्यक्तीन सबार जाणांक तें साधन करूंक जावना, बट तिणें साधन करन तिजी जिणी अर्पण दिवन बरोवनूच म्हणटा डिस्टिंक्शन काडन आज फकत कोडयाळांनी आमच्या कर्नाटकांनी सगळ्या भारत देशाच्या पत्रांनी सुद्दां तिजें नांव लिखोवन आयलां। जाल्यार तिणें केल्ली शाती तिणें दिल्लो वावर खंडीत जावन आमकां होगलीके फोव आनी आज आमच्या समाजाची म्हणून सांगूंक व्हरतो गौरव आनी अभिमान म्हाका। आनी तिका लाभलेली प्रशस्ती धाकटुली जळक हांव तुमच्या मुखार दवरतां। 2001 कर्नाटक राज्याची आदली राज्यपाल जावन आसली मोस्ट रेस्पेक्टेड मिसेस VS रामादेवी हांचे तावन इंडिपेंडन्सा दिसा तिका एक बरें मान गौरव दिवन अवॉर्ड तिका तिणें दिला। 2012 8th कर्नाटका रिजनल यूथ कन्वेन्शनान तिका कर्नाटक युवा कॅथोलिक रत्न अवॉर्ड तिका लाभला। 2014 दायजी वर्ल्ड वीकली हांचे तावन स्वाभिमान अवॉर्ड तिका लाभला। 2016 लायन्स क्लब इंटरनॅशनल मँगलोर हांगासर जाल्ल्या कार्यावळी साधना प्रशस्ती तिका लाभल्या। 2021 न्यूज टायम कर्नाटका जीवमाना श्रेष्ठ प्रशस्ती तिका लाभल्या। 2021 न्यूज पेपर एसोसिएशन नॅशनल लेवल अचिव्हर्स विमेन्स अचिव्हर्स हातूंत तिका अवॉर्ड लाभला। 2022 DS मॅक्स प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड हांचे तावनी करुनाडू रत्नश्री अवॉर्ड तिका लाभला। रोटरी क्लब मुडबिद्री, रोटरी क्लब मँगलोर आनी ग्राम पंचायत पडंगडी ह्या संस्थांनी तिका मान दिला। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर्स डिस्टिंग्विश अवॉर्ड 2021-2022 तिका लाभला। असली सबार प्रशस्ती पुरस्कार मेळ्ळेली आनी आमच्या समाजाचे एक आस्त बदीक म्हणून नांवाडलेली आसा मानेस्तीन साबिता मोनीस। तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत। देव बरें करून जोड तुमकां। साबिता मोनीसान हसताना एकदम सुबीत दिसता सत्य बघा म्हज्या जिवितांत हांवें खंयच्याय व्हडल्या व्हडल्या मनशाचे इंटरव्यू केला, नावेल्यांचे केला, साधन केल्ल्यांचे केला, ग्रेस्तांचेय केला, दुबळ्यांचे इंटरव्यू केला, बट आज तुमच्या मुखार बसता म्हणटा इल्लेशें काळीज धडधडता पण म्हाका पयल्यान पयलें माफ करीचें ओडना, बट दाक्षिण ना सवालां विचारच्यान कांय दाक्षिण करना। पयल्यान पयलें तुमकां परबी कित्याक म्हळ्यार तुमी केवल पांयच हात म्हणून चिंतून बरोवन ह्या लेवलाक पावून साधन करन आतां प्रस्तूत आमच्या ह्याच मोनाळवाच्या इन्स्टिट्यूशनान तुमी वावर आसा एक ऑफिसर जावन खंडीत जावन तुमकां सकट लोकांच्या नांवी आज कितलो लोक हे कार्य पळयता, कितल्याच्या दोळ्यान दूख येता, कितल्याच्या जाणांचें काळीज उमाळोवन येता। सर खंडीत जावन तुमकां परत हांव उल्हास म्हणटा परबी म्हणटा। साबिता कांय टेन्शन करूंक ना, बिंदास कूल, हांव ही कूल तुमी कूल आसाचे ओके। आतां तुमचो जल्म खंय, तुमी जल्मल्ल्यात खंय सर, तुमची शिक्षणाच्या विशयान इल्लेशें आमच्या लोकांक इल्लें तुमी इल्लें तुमची झळक दिया।
म्हजो गांव गरडाडी बेलतंगडी वारोडो गरडाडी एक फिरगज नवीत जालें आतां गरडाडींत हांव जल्मल्लीं ताचे उपरांत म्हजें शिकप पुरा गरडाडींत म्हजें प्रायमरी शिकप गरडाडींत जाल्लें. ताच्या पयलीं येता पप्पा आनी मम्मीचें नांव सांगा. तुमचे कुटुंबात भुरगे कितले जाणा तुमी? म्हजे पप्पा बाजील मोनीस, मम्मी बेनेडिक्ट मोनीस. तांकां 4 जाणां भुरग्यांत हांव लास्टाची. पयलें म्हजें व्हडलें बाय अनिता म्हणून अनिता मोनीस, ताका सिद्धा कट्टे काजरकन दिला, ताका 2 भुरगीं आसात. ताचे उपरांत म्हजें सेकंड बाय सविता मोनीस म्हणून ताका पुत्तूर काजरकन दिल्लें. तें सौदी वावर नर्स जावन काम करता, ताका 2 भुरगीं आसात. आनी म्हजो धाकटो तो आल्बर्ट सुनील मोनीस म्हणून तो सौदी आसलो आतां गांवांत सेटल जाला. तशें तो आनी आमी पप्पा मम्मी आनी म्हजें धाकटो वनी आनी 2 भुरगीं आमी एक घरांत वस्ती गरडाडींत वस्ती करन आसा. ओके. शिकप खंयसर जाल्लें सबिता? म्हजें प्रायमरी शिकप गरडाडींत सेंट एंटोनी हायर प्रायमरी स्कूल म्हणून गरडाडींत तातूंत म्हजें प्रायमरी स्कूल जालें. ताचे उपरांत पडंगडी म्हणून थंय लक्षिलो गांव, थंय म्हजें हाय स्कूल शिक्षण जालें. ताचे उपरांत म्हजें PUC वेणुरांत वेणूर कॉलेज गव्हर्मेंट कॉलेज. ताचे उपरांत म्हजें डिग्री आनी MSW हांवें केल्लें आळवास कॉलेजींत इन्स्टिट्यूशनांत. ताचे उपरांत हांगास हांव आतां फाटल्या 12 वर्सां हांव स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर जावन काम करते आसा. ओके. म्हाका बारी खुशी. ते प्रायमरीक येताना हायस्कुलाक येताना बणी तुमच्या स्कुलांत फीज आनी बांदूंक आसलें की या गव्हर्मेंटाक या तांच्या इन्स्टिट्यूशनाक फ्री आसलें? प्रायमरींत येताना ते तळा मस्तूनातले फीज जाल्यार इल्ले जाल्यार बांदूंक आसले. प्रायमरींत ते आसले. ताचे उपरांत पडंगडी ते गव्हर्मेंट हायस्कूल ते दळा इल्लेशे बांदूंक आसले. ताचे उपरांत वेणुरांत गव्हर्मेंट कॉलेज ते बांदूंक आसले. म्हाका बारी बेच्चा जालें तुमच्या तले व्यक्ती आमच्या वेणुरांत म्हळ्यार गरडाडी वेणुरा लागला की 5 किलोमीटर, पण थंय फीज बांदले की काल्याक तांकां कोणाक एक मनशांक दोळांत रगत ना गी ते सांग म्हाका. ना जोडू वेणुरांत म्हाका म्हजो एक सर आसलो ते म्हाका पळोवन ते गव्हर्मेंट स्कूल जाल्यार तो ते मास्टर जावन वावर करन आसा. ताणें म्हाका म्हणलें 2 वर्सांची फीज हांव तूं बांदता म्हणून सांगलें. शिवराम हेगडे म्हणून. शिवराम हेगडे व्हेरी गुड. ताणें म्हाका म्हजे 2 वर्सांची फीज ताणेंत बांदलें. तशें PUCंत ताणें बांदलें. ताच्या उपरांत हांव डिग्री हांगा आळवासान केल्लें. आळवासाक हांव एक अचानक म्हणलें बरी हांव एक दीस मोहन आळवाक भेटली. थंय म्हजो एक PUCंत लेक्चरर जावन आसलो एकलो लेक्चरर. म्हाका आळवाक तुवें आळवासर वयचें आळवासासर वयचें म्हणून ताणें म्हाका एक दीस आपोवन चेअरमॅनाक मोहन आळवासराक मीट करूंक आपोवन हाडलें. आनी ताका आपोवन हाडटाना थंय आपोवन हाडटाना मीट करतना ताणें म्हाका पळोवन हांव ताका फुल्ल फ्री करता म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. व्हेरी गुड. फुल्ल फ्री करता आनी तूं हॉस्टेलांत रावचें जाल्यार हॉस्टेलाची वेवस्था हांव करता म्हणालो. बट म्हाका हॉस्टेलांत रावूंक म्हाका जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाका थोडें म्हजें पर्सनल काम करूंक पुरा जायना. म्हाका पुरा इंडिपेंडंट न्ही हांव. त्या देखून हांव अप एंड डावन करता म्हळें. पूण कॉलेजीचें फीज आनी पुरा ताणें हांव फ्री करता म्हळें. डॉक्टर मोहन आळवा. खंडीत कित्याक म्हळ्यार खाली तुमकां एकल्यांक मात्र न्ही, ताणें कितल्यागी दुबळ्या भुरग्यांक कितल्यागी स्पोर्ट्सान जाल्ल्यांक कितल्यागी एचिवर्सांक आज एका व्हडल्या लेवलाक पावयला जाल्यार आज सगळ्या भारत देशांत डॉक्टर मोहन आळवा म्हणलें एक नांव आसा जाल्यार ताका खंडी जावन आमी व्हडलो सॅल्यूट सराक आमी दिता. कित्याक म्हळ्यार तांचो विशय आमकां गोत्त आसा. आज तुमच्या इन्स्टिट्यूशन आसा म्हूण तांच्या विशयान ओगळी उलोवची न्ही. सत गजाल आमच्या भारत देशा खातीर भारता खातीर आतां निहाल आसलो, निहाली आमच्या हांगासर शिकतालो ताचे खातीर जाल्यार तांणी आनी ती एक इंटरव्यू केल्या वेळार विचारलें की खंयचो गी म्हणून. हांव मँगलोरचो मूडबिद्रीचो म्हणटाना आमची इन्स्टिट्यूशन आसा मोहन आळवा सर गोत्ता गे म्हणून विचारलें म्हळ्यार ताच्या डॅडीन म्हाका सांगलो विशय. तशें म्हणटाना खंडीत जावन तुमकां शाबास म्हणटा. कंटिन्यू कर सबिता. तशेंच ताणें खाली म्हाका फ्री दिवन न्ही, म्हाका म्हयन्याक 1,000 रुपया दिवन हेल्प करतलो. हाजी इड्यान करता. व्हेरी गुड. फ्री दिवन आहलो प्लस म्हाका एक म्हयन्याक 1,000 दिवन म्हज्या शिकपा खातीर हेल्प करतलो. ताचे उपरांत म्हजें डिग्री जावन हांवें कालें करचें म्हणून चिंतून आसतना
ताणें तापोवन तूं MSW हांगात कर म्हणून म्हाका MSW की ताणें फ्री सीट करून दिली. MSW हांव हांगात शिकली. शिकतना 2 परां जेवण आनी बरा घरांत हाडटाली की शिकतना हांव जेवण घरांत हाडटालीं. ताचे उपरांत म्हजें MSW जाल्ल्या उपरांत परतें हांवें कालें करचें म्हूण चिंतान एक दीस ताणें म्हाका आपोवंक लावन तूं हांगात काम कर म्हणून म्हाका स्टुडंट ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ जावन ताणें काम दिलें. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ರವರು ನನಗೆ 10-12 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳವಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಮೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವಳ ಯಾವ ಅಂಗನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸದೆ, ಅವಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸದೆ, ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸು. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕೊಂಡು ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಬದುಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ओके. म्हज्या जिवितांत ताका भोव चड आभारी जावन आसा. आभारीचे आनी कालें म्हळ्यार तितलें एक बरें मन, तितलें बरें काळीज एका मनशाक घेवनचें म्हळ्यार खंडीत म्हणटा सराक तसलें एक मस्त देवाचें देणें, देवाचें बेसांव तांचेर पडून कित्याक सराक आमी वळखता, साबारकार हांव मेळ्ळां जाल्यार आमी व्हडली मुलाखत म्हणजे ना जावंक पुरो. आतां सबिता कडेन व्हडली मुलाखत नासली, बट म्हाका वाचून गोत्ता, आयकून गोत्ता. सबिता म्हाका सांगा, आतां फस्ट हांगा आयलात न्हय, आतां हांगा कामाक जॉयन जाल्ल्यान आतां स्टुडंटाक म्हळ्यार तांकां एक कावन्सिलींग करचें या तांचें डिसिप्लीन सांबाळचें म्हळ्यार बारीक कश्ट. आयच्या भुरग्यांक सांबाळचें म्हळ्यार इल्लें दुसरेंच नांवान सांगतात, दुसरें सांगता, हांव सांगूंक जायना नाजाल्यार म्हाकाय पडटा थोड्यो फावटी व्हड आसूं न्ही. तस जाल्यार सांबाळचें भुरग्यांक एक व्हडलें एक कश्टांचें काम. सबिता कशें सांबाळटाय? स्टुडंट म्हाका हांगाची मस्त भोव मानतात, म्हाका रेस्पेक्ट दितात, हांवें सांगलें आयकतात. आनी कावन्सिलिंगा रिती हांव तांकां तांचे प्रॉब्लेम्स आसात तें चेंज करूं हांव शकता तांचे कडेन उलोवन. ते देखून स्टुडंटाचे कांय प्रॉब्लेम ना. ती कांय ना, रेस्पेक्ट दितात. व्हेरी गुड. ते आयकत जाल्यार सत्य आज इतली खुशी जाता. हांवें कितल्याकी इंटरव्यूंत सादान तें व्हडलें आमी विचारचें, बट आज पर्टिक्युलरली हांव आज सबिताची जिवनी काणींत हांव विचारची. कित्याक म्हळ्यार आतां फस्ट हांव एक तुमकां विचारतां, फस्ट आतां क्लासीक येताना देवाक आतां उडुलतेक हांवें मेन्शन केलें, दोन हात पाय दोळे सोमा आसल्यार थोड्यांक शिकोवंक बाग गाना. सत्य सांगता म्हळ्यार हांव खंय डिस्टिंक्शन काडलो भुरगो तर नॉट न्ही तो जाल्यार म्हाका जायनासलें. बट फस्ट ल्हान प्रयत्नांच तें बरें हांवूच करता, म्हजी काम हांव पुरा करता म्हण तें कशें चिंता पायलें सबिता? तें म्हाका एक इट्स अ मिराकल म्हळ्यार एक अजाप. कशें साद जालें तें? हांव म्हजें काम पुरा पांयांत कशें करूंक शिकलें म्हण म्हाका तितलें उडास ना जाल्यार म्हज्या पप्पा मम्मीन सांगचे प्रकार हांव ल्हान आसतना म्हजी भयणी थंय बरयतालीं, हातान तीं कशें काम करतात तशें तें तांकां पळोवन हांव म्हजीं कामां पांयांत करूंक शिकलीं म्हणून तीं सांगतात. ओके. पूण म्हाका कदळ समजण येताना हांव ऑलरेडी म्हजें पांयांत पुरा कामां करतालीं. बरोवंक जावं दी, जेवचें जावं दी, पुरा कामां व्हेरी गुड. मागीर खेळचें भुरग्यांक घोट्टू, मागीर पियोवचें, पुरा कामां पुरा 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 हांव पुरा नॉर्मल भुरग्यां बरीत हांव आसली. व्हेरी गुड. न्ही हांव तें आतां इल्ले वेळान दाखयता लोकांक दाखयचें, कित्याक म्हळ्यार सबितान कशें बरयता, कशें फोन करता. म्हाका एक अजाप जालें काय म्हळ्यार आतां तुमच्या हांगा इंस्टिट्युशनाक येताना वयर येयलो ते काय सगळे गांव तुमचोच हांगा भितऱ्यांत व्हड आसूं तें व्हड ना मन सराक सॅल्यूट ते दुसरे विशीं. बट ते वयर तसो केलें येताना ते
हांवें चिंतचें आतां कशें येता गे पयस रावन पळयता सो हांव पयस रावन हांव पळयता टक्कर गेल सीद लिफ्टार वयर साबिता न्ही म्हाका ती एक अजाप म्हाका आतां साबिताच्या ल्हान भुरग्यापणाची इल्ली पोखरीपणां हांवें आयकली इल्लीशी आतां तुका खुशी जावंक पुरो तुमचो हांव चिंता फॅमिली मेंबर वलेरियन मॉनीस वय गे रॉबर्ट मॉनीस बँगलोर रावता तो व्हडलो शार्प शूटर व्हड नासोनी ताणें म्हजे विशयान म्हजे सांगलें तुवें एक इतल्या जाणांचो शो करताय साबिताचो शो कित्याक करनाय आमच्या कुटुंबाचे हांवें इमिडिएट सर हाडे सांगलें कोणाडे विनोद गांगुली सर हाडे देखून रप्प तांणी एक बरें नांव दिल्लें नो हँड्स नो प्रॉब्लम म्हणून ते सरान दिल्लें हांवें म्हजें न्ही ते सरान दिल्लें बट म्हाका तेंत वर्ड हांवें घट्ट धरलें कित्याक म्हळ्यार ते एक बरे बरोवपी एक व्हडले साधक तांच्या विशयान ती आतां तुमच्या विशयान आयकता आसतना एक खुशी जाली म्हाका बट साबित ल्हान आसतना खंडपाट्या पोखरी खंय घुमटाच्या सायडीक थिंगा ते वेणूरचो घुमटा पळय थंय धांवच्यान हुशार खंय कोण मेळ्ळ्यार फास्ट किकत खंय तो हांगा थंय सोळटलो म्हणून खबर आहा म्हाका ताजे हेड्यान तूं कोट घालची खंय जायना जाल्यार हें आपलें काय म्हणटा तें काय म्हणटा ताका हें खडकीची ग्रिप्प खंय वय की काल साबित काल आतां काल्याक तितलें पोखरीपणां करिनातलीं ताणें सांगच्या प्रकार ते ताका धरी जाता ओके बट सगळ्या भुरग्यां बरी हांव नॉर्मल आसलीं खेळटालीं भुरग्यां वाटो धांवतालीं आनी थोडीं पुरो पोखरी करता हांवें चिमटिल्लें आसा करेक्ट ती काल म्हळ्यार तो म्हज्या बायेच्या क्लासींत आसलो हांव ल्हान आसता हांव अंगणवाडींत आसतना तांच्या क्लासी पुरो येताना ती म्हाका पोखरी करतालीं त्या देखून तांकां चिमटिल्लें आसा हांवें देखून आतां उडासान सांगता तो ओके ओके तशें खेळोन एक दीस पडोन ती ताट्टी पडोन म्हाका काडके घाता मार आसा ओके तशें सगळ्या भुरग्यां बरी हांव ही आसलीं म्हजें एक साधन म्हणून हांव खंडीत चिंतिना कित्याक ना म्हाका तें कळना कित्याक म्हळ्यार हांवें साधन केलें कालेंगी केलें म्हणून म्हाका खंडीत जातें ना बट सगळ्या भुरग्यां बरी हांव ही नॉर्मल जावन आसा तांचे बरी पुरा कामां करता आनी तांचे बरीत आसा म्हणून म्हाका एक न्ही कित्याक म्हळ्यार जावं दी ते सिंगिंगांत जावं दी ते रनिंगांत आनी भाशण समेत एकदम हुशार म्हणून आसा हे कशें देसीज म्हणटा म्हणसर हांव पयलें येतालीं मागीर ते साधन निंगे अय्यो देवा इतलें ल्हानविका इतलें कालतेपण शिकोवंक साबिताक पडून शिकोवंक आज म्हाका मात्र न्ही सगळ्यांक आसा आज आमी अन्यकलेच्या विशयान सांगता हांवें तें केलां हांवें हें ओडपण आमी दाखयता पण साबिता तुका पडून सक्त सांगता आज म्हाका मात्र न्ही सगळ्यांक रोमांचन हाच्या पयलीं मस्त इंटरव्यू दिल्ल्यात म्हणून हांवें सत्य सांगता हांवें खंयची इंटरव्यू पळोवना कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हजी मुलाखतात पयले फावटी आतां तुमच्या कुटुंबांत तुमी कशें म्हणचे पप्पा म्हणचे पप्पा आनी मम्मी तांचें प्रेरण कशें आसा म्हज्या जिवितान म्हज्या पप्पा मम्मीन म्हाका मस्त तांचो त्याग म्हजे खातीर केला म्हजें इतलें एक जिवीत बरें जायचें जाल्यार म्हजें एस्पेशली म्हजी मम्मी पुरा म्हज्या हांव कितलें इंडिपेंडंट जाल्यार थोडें म्हजें काम करूंक म्हाका जायना कित्याक म्हळ्यार केस उगयता जाल्यार केस बांदूंक म्हजें जायना केस उगोवंक जाता करेक्ट जाता दाखय का केस उगोवचे सायन घालचे मागीर फोनार उलोवचे हांव मोहन आळोकच कॉल करता ओके तशें थोडीं कामां म्हाका करूंक जायना जालीं ती म्हजी मम्मी म्हाका पुरा हेल्प करता आनी तिका म्हजे वरनी चड उरपाक कितें म्हळ्यार हांवें वाचून बरें शिकोवन एक काम घेवचें म्हण तिची आशा आज खंडीत जावन एक जारी जाल्यार आनीक एक बरें गव्हर्मेंट काम मेळचें म्हण तिची आयपीएस ऑफिसर म्हण खाली जायचें म्हण आसा की ना गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळ्यार पुरो आयपीएस गोत्तू ना कशें जाता म्हणून जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळ्यार तिची आशा आनी म्हजी आशा मुखार काळें जाता पळय गव्हर्मेंट जॉब म्हणटाना तुमचें घर गाडाडी वय मू थंय 1 किलोमीटर मुखार गेल्यार आमच्या बेलतंगडी शासकाचें हरीश पुंजेचें घर मानेस हरीश पुंजेचें घर तुमच्या घरा पासवण ताणें वचोची तांचे कडेन काही रिक्वेस्ट करून ना तुम्ही रिक्वेस्ट केला ताणें पळयता म्हणला आज ಹರೀಶ್ ಮುಂಜೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಮೆಚ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರ್ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಕಲ್ತದ್ದು ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ವೇದವಾಕ್ಯ ನೀವೊಂದು ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎಂಥದ್ದು ನಾಚಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ
ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಗೀತಾಕ್ ಮಲರ್ ಕೊಂಗಣಿ ಸಂಗಲತ ಗರ್ತದೆ ನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕರೀಜ ಬಟ್ಟ ಸೀದಾ ಕನ್ನಡ ನೂಲಿलो. बट हरीश पुंजा सत्य सांगता एक यंग एंड एनर्जेटिक MLA. म्हाका हांगासर राजकीय हांव काँग्रेस JDS या BJP म्हाका प्रॉब्लेम ना. म्हाका MLA म्हणटाना तुमकां एक काम मेळचें. खंडीत जावन ताचे कडेन रिक्वेस्ट केला काले म्हणटा ताच्या विशयान कसो आसा तो, कसो तुमचे कडेन तुमच्या कुटुंबाचो संबंध कसो आहा? तो आमचे पयल्यांत हांव न्हू म्हजो सिनियर जावन आसलो, म्हज्या धाकटुसो क्लासमेटी जावन आसा तो. ओके. बरें आसा, बरें पुरा कामां करता. आतां बरें बेलतंगडीन तूं फुल्ल इम्प्रुवमेंट करते आसा. म्हाका एक होप्स आसा बरें कर दीत म्हणलें होप्स आसा. पळया कालें जाता. न्ही म्हाका ताजी आयडिया देखले म्हजो एक इश्टान कॉल केलें. आमचे साबिता बेलतंगडे ओटा रावले साबिता बीन जाता म्हणटात. म्हाका गोत्तुला हे कितले सत कितले फाटी गोत्तुला म्हाका कितले सत कितले फाटी गोत्तुला लोक तितलो वळखता वैगी. खंडी जावन आतां म्हजे आर्टिकल्स पुरा पेपरार येतात आनी सुमार संघ संस्थेनी म्हाका आपोवन तांणी काल शाबासकी पटयल्या, सन्मान केला. कितलो केला म्हळ्यार म्हजे एक लिस्टच आसा. तुवें आतां सांगलें इल्लेशें जावंक पुरो बट म्हजे कडेन मस्त लिस्ट म्हाका एकच घंटो असो वेळ. वय मस्त लिस्टच आसा. सुमार जाणांनी आपोवन म्हाका सन्मान केला. त्या देखून म्हाका लोक खंडी जावन मानतात. थोडे आणखी कालेंगे म्हळ्यार थोडे बटी बसार फर्स्ट टायम पळयल्ली काले म्हणटात ओ हे कशें बरयता कशें म्हण. थोड्यांक आणखी म्हजी वळख आणखी जावना जावं पुरो. बट मोळो कालनी खंडीत म्हाका सगळ्यां सुमार जाणां खंय गेल्यार तूं साबिता न्ही म्हण म्हाका चेडे येवन उलयतात आनी म्हाका तांचे आशिर्वाद खंडीत दितात. आशिर्वाद दिवचे न्ही आमी म्हजे जाल्यार आशिर्वाद तुजे कडेन काडचे. प्रायान म्हज्यान ल्हान जावंक पुरो, प्रायान ल्हान जावंक पुरो. बट एक सांगता सत्य म्हाका इतली हांव ह्या कॅम्पसा भितर येता आसतना हांवें पयलें सरलें साबिता मॅडमार ऑफीस येयल्ली म्हणून सर शीद आल्ली ओगी म्हणून हांवें इमिडियट म्हणून सांगचें पडटा ना जाल्यार म्हाका भितर सोडना तांकां. बट तुमचे कडेन गन्न गन्न रावतात ते बेगीन दिसता थोडी बट आमी इल्लें जागरूक जावचें पडटा. पूण सत्य सांगता तुमच्या तल्याची ओळख ना म्हणून कुणी न्ही. म्हाका एक साबिताची एक भारी खुशी जावची. तुमचे एक ते बेलतंगडी येताना वेण उरताना येताना बरें एक भारत बस आसा वेगी भारत बसाच्या कोणशांनी साबिता एकदम फेमस की. मागीर तूं एक जॉली बस सुद्दां न्ही म्हजो फ्रेंड. जॉली बसार येताना कळली जॉली गे म्हणून ना भयंकर साबिता जॉली गे येसत गी फटी गी येसत गी खंडीत वाडा व्हेरी गुड. जाल्यार हांवें स्टडी केलं सोमा अन्नेक कालेंगे म्हळ्यार म्हाका एक हांवें एक त्या बसांच्या ओनराक जावं दी ड्रायव्हराक जावं दी कंडक्टराक जावं दी हांवें आज एप्रिशिएट करता. कित्याक म्हळ्यार कित्याक म्हणून सांगता साबिता खंय आसा थंय बस रावयतात. एक इंच तेजी निशेन व्हरनात बस आनी साबिता सीदा बसार सोडून जाल्या उपरांत थंयसर येवन बसल्या उपरांत एक सॅल्यूट मारून मुखार येतात येसत गी. खंडी जावन म्हाका पुरा बसांची हांव खंयच्या बसार येता ती पुरा म्हाका बस हांव रावल्ले कडेन रावयतात आनी हांव सोडून बसता मिसरी सीट दिवन मागीर बस मूव करतात. पयशे काडतात गे पयशे काणगेनांत आनी तशें बसांचे सहकार म्हाका मस्त आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव पयसो थावन येता जाल्यार ती म्हाका मस्त हेल्प करतात. सीट दिवंक जावंक पुरो या टिकेट काणगे नासतना आनी पुरो मस्त हेल्प करतात. त्या देखून बसाच्यांकी म्हजो व्हडलो एक प्रणाम जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार एक देखून म्हणजे एक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार हांवें सत्य सांगचें जाल्यार तुमकां हांवें मेळचें आज मुलाकात करचें सुरू जाल्यार बट तुमच्या कुटुंबाची आनी ह्या म्हज्या कुटुंबाची तुमचे वळखीचे मस्त जाण आसात. तांणी पुरा गणितां म्हाका दिल्ली. म्हाका कोणेंय दिल्लें न्ही. हांवें स्टडी केल्लें न्ही. हांवें तांचे कडेन विचारना ते सवाल विचारचे. अन्य पोटी तुमच्या बेलतंगडेतान येताना एका बसार एक खूड घडला म्हणून हांवें आयकलें. हें कालें जाल्लें. हांव वेणूर कॉलेजींत आसतना हांव भुरग्यां वाटो येतालीं जाल्यार एक दीस कोणी नासली म्हजे वाटो. हांव भारत बस म्हणल्यार बसार येता आसतना म्हाका म्हजे वाटो कोणी नासल्यान म्हाका टिकेट दिवंक जालना. टिकेट विचारली वय ताची वळख म्हाका आहली ताका म्हजी वळख आहली जाल्यार ताणें म्हजे टिकेट विचारली. म्हाका दिवंक जावना. तो पाटी वचून कालेंगे गुणू गुणू म्हणूंक लागलो आनी तशेंच उलोवन ताल्लो हांव देंवता मिसरी. ताचे उपरांत हांव देंवन आयलीं. ताचे उपरांत कांय हें करूं ना. ताचे उपरांत दुसरे दिसा म्हजी मम्मी केदाळ त्याच बसार गेल्ले दाळ तिणें विचारलें खंय
कालें तुका वळोक नांगी ताची तें आल्ल्या कोणी आल्ल्यार काडून दिता न्ही तूं कित्या तशें उलयलोय म्हणून अय्यो ताका तो म्हणालो खंय सॉरी सॉरी तांच्यात बायमा म्हणालो खंय तशें तें एक घडीत तें कोडूनय जाल्यार ते एक खंडीत म्हज्या जिवनांत उडास उरचें तसलें कोडू घडीत नासतना काल सबिता काल म्हणटाय ते म्हाका तें आयकोन हांव शिरमेलो कित्याक म्हळ्यार पाप काय ताका टेन्शनार रावलो गी आनी भारत बसो धनी जावं दी भारत बसो दी तुजे मोगाचे आनी कुमक केल्ले व्यक्ती ते आज तांचें नांव कोणाक आमी दुरसोंक कोणाकी सांगचे न्ही बट न्ही हांवें एक फावटी आयकलें तूं उबेत रावल्लो आसल्या वेळार सत्य म्हाका सांगतना एक जुमो जाता ना तुवें फोटी मारते आसाय आतां फाटी बांदल्याय ये ओयगी काला काला तशें म्हळें तें अनेटी हांव अनेक बसर हांव कदाळागी विग्गी गेली न्ही त्या दीस 3 वरांचे बस त्या देखून त्या दाळाय म्हजे कोणी नातली एकलो वळख नातलो कंडक्टर आसलो त्या दीस तो आयलो आनी म्हजे कडेन टिकेटी सारली हांवें म्हळें नನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ म्हळें ನಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ म्हळें तो पाटींग गेलो आनी परत्यांनी आयलो ಯಾಕೆ म्हणालो ಯಾಕೆ ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हळें हांवें ताका परत्यांनी पाटींग गेलो ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ म्हणालो तितले म्हणून पाटींग गेलो परत्यांनी हांव ओगेत रावलें कांय म्हणोना ताका मागीर एक म्हज्या कडच्यान आनी एकली बायल मनीस येवन बसली तिचे म्हळें म्हज्या बॅगांतले पयशे काड दी ताका म्हणून तो परत्यान वचून ड्रायव्हरा कडेन उलोवन आयलो ड्रायव्हरान कालें सांगलें ड्रायव्हराक म्हजी वळख आसली ताणें सांगलें कोणा कालें सांगलें ಗೊತ್ತು ना तो परत्यान सॉरी मॅडम तशें म्हणालो ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ म्हणून तशें तें एक घडीत म्हज्या उडासा करता आयकतना निजाय की हांवें सत्य म्हणटा म्हाका भारी बेजार जालें म्हळ्यार ताणी म्हजे कडेन तें एक्सप्लेन करतना ताणी म्हजे कडेन म्हणचे जूट साबिताचे वेळार म्हाका सत्य इमोशन जालो ओके आतां थंयली इन्सिडेंटां पुरा जाली सांगतना म्हाका इमोशनल जाता आमी मनीस मन जात न्ही थोडे म्हाका सांगतात वो काले डावन टू अर्थ म्हूण दाखयचें म्हणून ते बोगुल्यांक मात्र साबिता तें कळिता कोणाक काळीजा तळांक नट वता कोण खाले म्हणून दीत हांव ते लेगाक धरना बट एक सांगता आतां साबिता रांदूंक गोत्ता गी मसली काडटा करता गी हुयगी कळिता गी साबिता कशें रांदताय सांग म्हाका रांदता हुयगी रांदूंक ಗೊತ್ತಾಸ ಕಟ್ ಪೂರ करता मसली म्हणणे तरकारी आणि पुरा कट करता रांदूंक कळटा बट म्हाका तो अवकाश मेळोना रांदूंची अवकाश मेळोना कितें म्हळ्यार मम्मीन फुल्ल रांदून दिता अवकाश मेळोना बट रांदूंक पुरा ಗೊತ್ತಾಸ होय चा आनी काले घालचे म्हणून पुरो गोत्ता करेक्ट गोत्ता ना आमी ती येता एवटी शीत कॅमेरा काडून येता त्या दाडा तूं पळयता साबिता रांदूंक गोत्ता गी गोत्तू ना कितें इल्लेशें कॉमेडी कालाक म्हळ्यार थोडे फावटी मूड चेंज करूंक की आतां तुजो आनी म्हजो मात्र न्ही विक्षण करच्या लोकां थंय थोडे फावटी मूड हांवें चेंज करचें पडटा ओके ताजे उपरांत आतां तुमच्या ह्या कॅम्पसान आतां डॉक्टर मोहन आळवातलें एक व्हडलें कॅम्पस हांव चिंता कर्नाटकांत एक भारी नांव वेल्लो संस्थो हो संस्थो हांगासर मस्त गरजेवंताक आमचो सर सपोर्ट करता तें कळ्ळें तांचें बरें मन तें कळ्ळें तुवें आतां इतल्या तेंपा उपरांत कशें पार केलें तांकां तें कळ्ळें बरें मन तें सराचें खंडी जावन तांकां एक बरें मन आसा म्हूण सांगीत हांव म्हजें सोडल्यार कितलींगी जाणांकी भुरगीं आसात आतां येत्त वर्सा PUCंत 13 जाणां भुरगीं जॉयन जाल्यांत एकल्याक दोनी हात नांत म्हजे बरी हात नांत बट एक बोट आसा एक चूर हातांनी एक बोट आसा ती बरी पर्संटेज काडून पास जावन येवन हांगा आयल्यान जॉयन जाल्यात ती कशी बरयतात ते 2 हात म्हळ्यार एक बोट आसा ते जॉयंट करून बरयतात तें व्हडलें साधन तांचें आनी आनेकलो आसा ताका पांय नांत दोनी पांय नांत बट हाती आसा ते हाती तें तितले समान बोल नांत ते 2 हात जॉयंट करून पुरो बरयता आनी ते कितले बरे हुशार आसात गे म्हळ्यार म्हजोर न्ही चड ती उर्बेस्त भुरगीं म्हण येत वाव तांकां इन्स्पिरेशन ते सदां येवन म्हजे कडेन उलयतात आनी लास्ट इयर PUCंत एकलो कॉमर्सान चेडो आहलो तो हात नातलो म्हजे बरीत हात नातलो तो डिस्टिंक्शनान तो पास जाला
तशें सुमार भुरगीं हांगा पुरा काले विकल चेतन भुरगीं येवन हांगा जॉयन जातात ताचें एक बरें मोण म्हण येत तांकां पुरो फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां पुरा फ्री कॉस्ट इवन तांकां हॉस्टेल कित्याक म्हळ्यार ती पयशे दिल्या गावता एकलो चिक्काबಳ್ಳापुर न्हू मागीर एकलो मैसूरचो तशें सुमार पयशे दिल्या गावता येवन हांगा हॉस्टेलान ती तांकां दुसरीं भुरगीं हेल्प करतात तशें तांकां वचून येवंक गाडयेची वेवस्थाय तो करता तशें ताचें बरें मोन खंडी जावन ताका काले म्हण येता ताका ताचो सगळं आमी आनी न्ही तुमी मात्र न्ही आमी न्ही कित्याक म्हळ्यार तोलो एक भांगर मनीस न्ही कोणी एका मनशाक दुरसोंक या तो ताजे कडेन पयशे जाले तो ग्रेस्त जालो म्हणून पण ताच्या फाटल्यान तांचो वावर तांचें कितें करता तें आमी जाणा कित्याक म्हळ्यार आमच्याच समाजाचो MC राजेश तुमच्याच संस्थान वावर करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा तो थोडे विशीं ताणें म्हजे कडेन सांगलें आसा राजेशान म्हजे कडेन सांगलें आसा दट्टू हळे बरो तो काम करता तो एक बरो कलाविद थोडे फाटी कोंकणा कोण नासता तेजो विशय बट एक एका येदोडल्या संस्थेच्या व्यक्तीन इतल्या जाणां पावच्यो म्हळ्यार आज फकत ते जात ना ती क्रिस्तांवगी तो हिंदू मुस्लिम म्हणल्यार पळय नासन ते आज कुमो करतात ते खंडीत जावन तांकां आमी रणी आज तांच्या विशयांत हांव सोडू उगली उलय तांच्या हातूंत काडता तांचे कडेन एक तांचे बोगणां हांव पळयता सर सराचे वय वय तशें एक सांगतना म्हाका एक उडास आयलो काले म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना हांवें फर्स्ट स्टँडर्डाक सर्वोजे जाल्यार म्हाका एक तेंत हांवें आतां शिकयलें गरडाडी सेंट अँटोनी हायर प्रायमरी स्कूल थंय हांव म्हाका म्हजी मम्मी म्हजी एज जाताना थंय दाखल करूंक येताना पयलीं हांव अंगणवाडीक येतालीं दाखल करूंक येताना तेंचो काले म्हणटा मुख्य शिक्षक मुख्योपाध्याय म्हणटात तो हेडमास्टर तो म्हाका पळोवन तो म्हणलो ताका हांगा एडमिशन करूंक जायना ताणें कशें बरोवचें तें पुरो हांगा जायना ताका स्पेशल स्कुलाक घालीजे तुमी म्हणून सांगल्याक म्हजे पप्पा मम्मी कालें कळना स्पेशल स्कूल म्हळ्यार आमी कोडयाळ वचोचें त्या दळ खंय स्पेशल स्कूल नातलें तशें म्हजी 2 वर्सां हांव अंगणवाडींत बसुल्लीं आसा 2 वर्सां म्हजी वेस्ट जाल्यांत अंगणवाडी त्या दळ कितें म्हळ्यार 2 परमेसर मात्र आसलें 2 पर उपरांत हांव म्हज्या फ्रेंड्सा वांगडा फर्स्ट स्टँडर्डान वचून बसतालीं मात एडमिशन जावन जातलें बसतालीं मात बसून सांजे रत्त फाटीं घरा येतालीं तशें एक दीस इन्स्पेक्टर आयलो इन्स्पेक्शन करूंक म्हणून म्हाका पळयलें ताणें म्हणे हांवें बरयलें स्लेटीर आनी बरयलें पळोवन त्याच दीस ताका कितें एडमिशन दिवना म्हणून हेडमास्टराक आपोवन जोर करून त्याच दीस म्हाका एडमिशन दिलें तशें जावन तशें जावन आमच्याच गांवचे आमकां पळयनात कित्याक म्हळ्यार गोत्त आसा तांकां जाल्यार एडमिशन दिवंक कितलें कश्ट जालें तें सगळो मन हाळवा गोत्तू नासलो जाल्यार कितलें बरें मनान ताणें सगळ्यांक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्या भुरग्यांक काणून तांकां हेल्प करता आसा तें एक ग्रेट म्हणून खंडीत आतांय सगळी जबाबदारी सांबाळटा म्हणटना निजाय की हॅट्स ऑफ टू हिम न्ही ते आमी सड्ड ते दुंपयले म्हणले म्हणून कोणी म्हणूंक पुरो बट तर एक बरें मोन आज आमच्या क्रिस्तांव समाजांत कितले इन्स्टिट्यूशन आसात कित्याक आमी हाच्या पयलीं 3-4 सरान 2 केलीं हांवें एक 2 केलीं म्हळ्यार हेरांक कुम करचे जसले सेवा करते आसात जावं दी ती सिस्टां जावं दी ते पाद्रापूस जावं दी ते आमचे लायक असलें बरें काम करतात आनी आज तुका पळोवन आज हजारो लोक इन्स्पिरेशन जाता तांकां तूं इन्स्पिरेशन जालाय तूं ऑलरेडी पूण एक म्हाका तुजे तरी एक आनी विचारचें पडटा आतां इतल्या समाजांत इतलीं जाणां कश्ट जातात इतलीं जाणां म्हळ्यार कश्टार आसात तयल्यांक कळ्ळें धैर्य दिवंक शकताय तूं कश्ट सगळ्यांच्या जिवितांत आसतात आतां म्हजें एक स्पेशल जावंक पुरो जाल्यार सगळ्याच्या जिवितांत कश्ट म्हणल्यार आसातच ते आमी फूड करूंक आमी आमचे प्रयत्न करीजे खंडी जावन आमचे प्रयत्न केला जाल्यार देव आमकां कसो म्हणी आदार दिवंक शकतलो म्हज्या जिवितांत म्हाका आतां सुमार जाणांनी हेल्प केल्ल्यान हांव ह्या अंताक येवन पावल्या म्हणयेत म्हजी घरचीं जावं दी म्हजी भयणी म्हजो भाऊ तेंती सारच्या रावलो आतां आतां म्हाका स्पेशली तुमची भाऊ भयणीकय म्हजो फ्रेंड म्हणटालो ती भयण म्हळ्यार जीव सोडटात एक तोलो अभिमान तोलो मोग तांकां तुज्या भयणीक जावन तांकां म्हजे कडेन मस्त मोग आसा आनी ती म्हाका बरें करून पळयतात
हेल्प म्हळ्यार पैसे बरं करेक्ट धाडटात न्ही हेल्प इल्लेशे माय वाटलं तुझ्या तेंत म्हणजे म्हाका एक गव्हर्मेंट जॉब मेळचे म्हणले तांची एक आशा त्या देखून ते त्या निट्टीन ती मस्त हें करता आसात बट काल करचे म्हण कळटे ना त्या ती आता सर मोहनाळू येदो उठलो सर सरान सांगल्यार ऐकानात की कोणी गव्हर्मेंटाची ऐकानात की ते ಗೊತ್ತು ना सराक तासाचे म्हणलं काय आशा की विरबोत ना ना तशें आसचें ना 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 खंडीत जावन ही आयच्या दिसाची खंडीत जावन आमी केल्ली व्हिडिओ आसा पळय खंडीत गव्हर्मेंट लेवलाक आमी पावयता गॅरंटी पावयता कित्याक म्हळ्यार थोडे मनीस मुजे वळखी आनी तुमचो तूं कुटुंब आसा रॉबर्ट येदो ओडलो गव्हर्मेंटाचो असो व्यक्ती आनी म्हजो इश्ट तो की ताका तो दिवन हांव धाडटा कित्याक वचून नजो तें खंडी जावन तें निदर्शन जायचें आनी ती म्हजी ड्युटी हांव करतांत आनी रॉबर्टाक धाडटा रॉबर्टान तुमच्या कर्नाटका गव्हर्मेंटाक खंडी जावन पावतले कोण आसात ही आमची आशा आनी आकांक्षा मागीर वयर हांव देवाक सोडटा ओके आता एक म्हाका सांगा आता ल्हान आसतना ते दावोजे खेळाचे म्हणून इंट्रस्ट आहलें पळय आतां आसा कितें जालें खंय कॉम्पिटिशन बाग जाय केरीचे हांवें खंयच्यान ते वचून स्पीच दिवचे या मोटिवेशनल स्पीच दिवचे म्हणून ते कले चिंता बायला की मोटिवेशनल स्पीच म्हळ्यार हांव म्हाका सुमार जाण आपयता तेशेंत उलोवंक भुरग्यां कडेन उलोवंक आनी पुरा म्हणून मोटिवेशनल स्पीच हांव दिता म्हळ्यार तांकां मोटिवेशन म्हळ्यार हांव एक म्हज्या जिवितांतले विशय सांगल्यार तें व्हडलें मोटिवेशन जावन रोल मॉडेल तशें भुरग्यां कडेन उलोवंक आनी पुरा हांव येता व्हडले मोटिवेशन स्पीच हांव दिना बट म्हजीच काणयो पुरो सांगून हांव खंडीत तांकां काले म्हणून ते मोटिवेशन करता आतां तरणाट्यांचे जालें आतां ते आतां तुमची ड्युटी आहा पळय तें बारीक कश्टाचें काम ओडलेटी हांवें विचारलें ते भुरग्यांक तें कश्टाचें काम आतां तुमच्या तरणाट्यांक या हांगाच्यान सोड न्हू भायर खंय म्हणी कोणाक वचून कोणी समाजाची या रोटरी क्लब तले व्हडले समाजाची तुमकां एवॉर्डान बरें लाभला साधना प्रशस्ती बरें लाभल्या प्रशस्तीच्या फाटल्यान मागीर येता तल्या संस्थांनी वचून खंय म्हणी जिवितांत जाल्ली गणितां लोकां मुखार दवरूंक अवकाश मेळ्ळा की इस्कालाची आनी संस्थे म्हणून म्हाका सन्मान केला मात इस्कालाची आपयतात मोटिवेशन दिवंक आनी पुरा संस्थांनी खंयच्यानी येदोळा आतां तुमचे आतां इतले व्हडले स्टाफ आसात हांगासर पुरो तुमचे आळवास ग्रुप आळवास ग्रुपाचो सगळी स्टाफ आनी तुमचो संबंध कसो आळवास स्टाफ आमी एका फॅमिली बरी आसा पूण कोण वळख नासल्यारी थोडी हांव कोण म्हण तांकां गोत्ता आनी सगळ्यां आमी बरेयान आसा ती म्हाका बरें हेल्प करतात आतां इवन म्हजी कॉलिग्सां जावं दी ती म्हाका बरें हेल्प करतात हांव जेवणाक येताना जावं दी आनी खंय वचूंक घाल्ल्यार आनी पुरो ती म्हाका बरें हेल्प करतात आनी स्टाफय त्यांत सगळ्यां म्हाका जेवणाक येता म्हणटा एक विचारता जेवणाक येताना तांणी वाडतात की वाडण दितात म्हजे कॉलिग्सां हेल्प करतात हांव हॉस्टेलान जेवता ते कॉलिग्सां हेल्प करतात दुडू काय ना आज इल्ले पुरो इल्ले तोळांतल्यान भायर काडटात ओके आतां हांगासर आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर म्हणटाना सगळे सादारण आळवासाचे तुमकां आयडिया आसतात कितलीं भुरगीं आहा तुमच्या सगळ्या आळवास तूं इंस्टिट्युशनांत एक अरावंड अंदाज आहा की कितलीं भुरगीं आहात म्हणून अंदाज एक 20,000 अंतू आसात 20,000 स्टुडंट्स आसात पूण कितल्या जाणांक अशें धर्मार्थ 95 अबोव पुरा भुरग्यांक PUC 95 अबोव आयल्ल्यांक सुमार ताचें कालें थोडें हें आसा क्रायटेरिया पुरो आसात मार्क्सांनी पुरा तांकां पुरो फ्री जाता फुल फ्री तशें बापरे तितले सर्वीस मेळटा हांगासर एकरो कितलो हांगासर आज म्हाका इल्लें डावट काल्याक म्हळ्यार हे सदांच म्हाका बेंगलोर बोल्लेवर जालें ते म्हळ्यार तें व्हडला एरिया हाका न्ही तें बरें जावन कित्याक म्हळ्यार आमी आज तुमच्या कामा विशयान म्हणटाना संस्था विशयान इल्लें थोडे बिट आमी उलयचें पडटा ओके सबिता हांव म्हणटा आतां तुमच्या इन्स्टिट्युशनांत आनी तुमकां इतलो गौरव पुरो लाभला आज सीदा आमच्या क्रिस्तांव धर्मा निमती विचारता पाद्रापांसो सिस्टांसो बिस्पासो या लायकांसो फाटीमुखो असो आसा सगळ्यांचो साकार आसा म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना म्हाका बाद्यार पिरग जाल्ली
बाद्यार पिरगजेंत हांव आसली त्या दाळा म्हाका जेरी बिस्पो आतां बिस्पो जावन आसा ताणें म्हाका वोल लायिल्लें ताच्या उपरांत हांव माडेंत्यार पिरगजेन 1 वर्स आमकां माडेंत्यार पिरगज आतां कॉन्ट्रॅक्टर आसा की जेरी आसा ओके व्हेरी गुड ताच्या उपरांत ताणें हेल्प केला म्हाका CODP तावन पयशे येवचे बरी प्रकारान हेल्प केला ताच्या उपरांत हांव आतां गारडाडी फिरगजेंत गारडाडी फिरगज आतां जावन 1-2 वर्सां जालीं तें हांव पुरा म्हळ्यार कोयारांत आसा आनी थोड्या पुऱ्या आयोगांत आसा तशें तेंचेय म्हाका ती बरें पळयत बरें करतात हेल्प करतात पाद्रा म्हजो एक काजीन पाद्रा म्हज्या पप्पाच्या कुटुंबाचो एकलो तो रोमांत आसलो ताणें म्हाका शिकतना हेल्प केला तशें सुमार पाद्रा म्हाका आणखी म्हजे कडेन कॉन्टॅक्टर आसात बरें तो आसात ते म्हाका बरें काले म्हणटात शाबासकी पाठयतात उलयतात आनी म्हजे विशयान तांकां मस्त खुशी आसा म्हळ्यार हांवें केल्ल्या साधना फाटल्यान ती मस्त म्हाका उल्हास पाठयता आसात आणि सुमार जण पाद्रा काली उल्हास पाठयल्यार पावना हांगा काली आमी हांगा बसून हांवें धुंपयल्यार पावना पाठिंबो मेळटा की म्हळ्यार जावं दी ते तुमच्या खर्चाक जावं दी ते कित्याक म्हळ्यार आज तुज्या गरजांक पावोवचें म्हजें काम हेरांचें काम खंडीत म्हणटा आज तुज्या मुखार हांव व्हडपण उलयना बट करचें काम तें म्हजें जावन आसा आनी हेरांचें जावन आसा काली तांणी पाठिंबो दिला या वॉल लायला आनी काली जिरीन केलां कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांव तांकां पर्सनली वळखता पूण हांव काल म्हणटा की म्हळ्यार काली आमी धुंपोवच्यार न्ही एका मनशाच्या गरजाक पावता गे म्हणल्यार सवाल कित्याक म्हळ्यार आज तुका एक गव्हर्मेंट काम मेळ्ळें म्हळ्यार आशा आसा कित्याक आमी निदेन पडल्या आज कित्याक आमी शेळयल्या म्हणलें सवाल आज कित्याक म्हळ्यार तुमचें तें तोंडांतल्यान आयकलें म्हणटाना म्हाका निजायक हांव विस्मीत पावलो कित्याक खंडीत जावन आमी प्रयत्न करता कित्याक आमची यूट्यूब चॅनल समस्तम धाकटो जावंक पुरो पण काल जावं आमची व्हडली आसा सगळ्यांची खंडीत जावन तुमच्या फाटल्यान आमी वावर करता आतां म्हाका आतां हांचे हातान सोडा माणेर हातान सोड लायक हातान कोलो पाठिंबो मेळ्ळा लायक आतां क्रिस्तांव वय 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 क्रिस्तांव लायक आतां न्हू म्हाका हें कालें कॅथोलीक सभाच्यांनी म्हाका हेल्प केला कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना तांणी एक म्हाका तांच्या आपोवन म्हजो 50,000 रुपया म्हज्या एकाउंटार दवरला ताच्या उपरांत म्हज्या गांवचो एकलो म्हजे खातीर तुवें शिकजे तुका शिकतना मस्त पयशे जाय पडटात म्हणून तो एक सहकारी संस्थांत एकलो आसलो तो बँकांत थंय पुरो जाणां ते हेल्प इसारन म्हजे खातीर हेल्प इसारन ताणें म्हजे खातीर म्हणून बँकांत अकाउंट दवरले तदाळ 10,000 सुमार वर्सां पयलें तदाळ सगळ्याडे इसार म्हळ्यार 100 रुपया जावंक पुरो सगळ्यांनी ओट्टू करून तांणी म्हाका म्हजे खातीर दवरला आनी सुमार जाणांनी म्हाका म्हळ्यार थोडे म्हाका आतां उडास ना कितल्या जाणांनी म्हाका हेल्प केला म्हणून मस्त जाणांनी म्हाका हेल्प केला म्हणजे शिकपा खातीर ते उणो आयवज जावंक पुरो बट तांचे बरें मन खंडीत म्हजे कडेन दाखयलां सुमार जाणांनी म्हज्या जिवितांत म्हज्या शिकपाक जावं दिया ताच्या नंतर म्हाका अनेक्यांनी म्हाका हेल्प केला तांचे एकलो अंकल म्हजे आर्टिकल पळोवन म्हजे खातीर 1 लाख रुपया म्हजे खातीर ताणें हेल्प जावन दिल्यात तशेंच साबारांनी म्हज्या जिवितांत हेल्प केला तांचो सर्वांचो हांव उगडास काडटां सगळ्यांची नांवां म्हाका सांगूंक जायना जाल्यारय तांचो उगडास म्हज्या जिवितांत कदाळय आसतलो म्हणून तांकां सर्वांक आभारी जावन आसा आतां म्हाका म्हजे एक इंटरव्यू अशेंत उदया TV रेटी आयिल्लें तें पळोवन म्हजो एक अमेरिकाचो डॉक्टर अप्पास्वामी गौडा म्हणून तो आतांय कॉन्टॅक्टर आसा म्हज्या तो म्हज्या ते मोहन आळवाडे म्हजे विशयांत इसारन म्हाका कॉन्टॅक्ट करून उलोवन ताचे उपरांत तो हांगा धर्मस्थळ आयिल्ल्या वेळार म्हाका येवन मीट जावन आनी हांवें एटी IAS करीजे म्हणून म्हजी आशा आसली त्या दाळा बेंगलोरांत रावंक तशें कोचिंग काणगोंक ताचो हेल्प म्हाका ताणें करून दिल्लो त्या दाळा तशें तो म्हाका हेल्प केला ताणें मस्त हेल्प केला ताचे उपरांत आतां एक
ऑस्ट्रेलियान तेकलो एलियास मस्कारेनस म्हणून ताणें यशंत म्हजे आर्टिकलांनी पळोवन म्हाका कॉन्टॅक्ट करून ताणें मस्त हेल्प केला. तुका कितें आतां बसूंक नजो म्हणलें ताची एक क्वेश्चन कितें आतां मस्त टेक्नॉलॉजी पुरा इम्प्रूव जाल्या आनी पुरा म्हणून ताणें मस्त तें ट्राय केलें. तें ट्राय करतना ते डॉक्टरान पुरा करी येता म्हळें बट तातूंत म्हाका इंट्रस्ट ना कित्याक म्हळ्यार जस्ट एक दवरल्यार तें म्हाका यूज नासल्यार नाका म्हणून म्हणजे एक तें इंट्रस्ट नासल्या वरवीं तशें तें सोडलें. तशें सुमार जाणांनी म्हाका हेल्प केला. खंडीत आज विनोद सर खंडीत म्हणटा तुमचे व्हॉट्सअप नंबर तुमचे फोन नंबर आमी छापता घालता हांव कित्याक म्हळ्यार जर तर कोणी एक मनीस तांच्या खुशयेन फुल्या पाकळी दिता तुवें तें घेजय कित्याक म्हळ्यार कोणी जावंक पुरो हांव जावंक पुरो आनी आनी एकलो कोणी जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार तलें बरें मन कित्याक म्हळ्यार आमी हाच्या आदीं आमी स्नेहालाचें केलां रोशनाचें केलां तांणी मागीर आनी एक सरांनी दोन केल्लें कित्याक म्हळ्यार थंयसर तांणी नंबरांनी गेल्लें आनी तांणी आमचे कडेन ओपनली सांगलां तुमचे शोंत आमचे म्हळ्यार बरो करूंक आशा तो लोक आसा थोड्यांक कोणा दिवचें म्हण कळना तयल्यांक खंडी जावन खालें म्हणल्यार फुलाची पाकळी तुवें सबिता खाण घेवचें कित्याक म्हळ्यार हांवें बरें मानून सांगचें तितल्यांत म्हजें साद आसा की नागे हांव मागीर पळयतां कित्याक म्हळ्यार तल एक बरें काम साधन करून आज आमच्या लोकांक दाखयलें म्हळ्यार एक वर्ती शाबासकी आनी प्रत्येक तरान तूं आज आमच्या विनोद गांवली सरांनी इंट्रस्ट काणयल्लें हांव म्हज्यानी सोड तांकां म्हणटा हल एक बरें काम एक भाग्यवंत काम आमी करना जाल्यार आमी खंयी निरासपण भोगता म्हणून तांचे एक चिंता पारलें. म्हाका एक सत्य गजाल सांगता बाबेता म्हाका वडून तुजे कडेन सबिता एक फावटी उलयतना म्हाका बेजार जालें काल्याक म्हळ्यार एका वर्सा आदीं म्हजें एक ऑपरेशन जालें. ऑपरेशन जातना व्हडली सर्जरी जाली 15 दीस बेडार लोळलो हांव. सत्य सांगता म्हाका 2 हात पांय आसात पुरो हात म्हाका सोलोवंक जायना डॉक्टर म्हणटा एक पांय धरून सोलोवन वच म्हणून म्हाका भुरग्यांक शिकयलें बरी म्हज्या बायलेन आनी पुतान शिकयलें. आज सबिताची परिस्थिती पळयतना 2 देवान विश्वे दिवना जाल्यार कशें मॅनेज करताय म्हाका सांग. एक दुकाळ आनी बेजाराचें सवाल म्हजें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत जाल्लें कोणायकी आमी दुरसो सुलाभ तो हंकारी तो ओसो खाली म्हणे आमी सुलाभ बट तुजी जिणी कशें सांबाळटाय म्हाका सांग. एक आज बेजाराचें क्वेश्चन तें म्हाका दुखता बट कशें सांग म्हाका कशें सांबाळटाय. म्हाका हात ना तूं म्हणलें खंडीत बेजार आयना. व्हेरी गुड. खंडीत ना हांव दुसऱ्यां बरीता आसा म्हणलें म्हाका एक म्हजें चिंता जावन आसा. सॅल्यूट ना हांव काल्याक म्हणटा म्हळ्यार तर एक बोगाप येवन चिंत एक सरान सांगलें बरी नो हँड्स नो प्रॉब्लेम तें आमचें काम न्ही तें रचलें देवाचें काम तें सांग. तशें म्हाका आतां नात म्हण खंडीत म्हाका बेजार ना. म्हजीं कामां थोडीं म्हाका करूंक जायनातलीं तसलो संदर्भ येताना हेटी बेजार जाता खंडी जावन. कहली कामां करूंक जायना थोडीं कालें म्हळ्यार एक वस्तूर घालूंक जावं दी आनी वॉशरूमाक येताना थोडें करूंक जायना. तशें थोडीं कामां करूंक बेजार खंडीत जाता जाल्यार तेंत व्हडलें बेजारूच करन सदांय रावल्यार आमचें जिवन मुखार वचना. तें देखून तें हांव तितलें गाण्यान काण घेना. प्रॉब्लेम्स म्हाकाय आसा सगळ्यांकय आसात पूण म्हजें एक दुसरें जावंक पुरो बट हांव तें तितलें मनांत धरिनासतना म्हाका कदाळ प्रॉब्लेम्स येता म्हळ्यार करूंक जायनातलीं कामां खंडीत म्हाका कोणी हेल्प करतात. म्हजी मम्मी जावं दी म्हजीं घरचीं जावं दी आनी हांव कॉलेजींत आसतना म्हजीं कॉलिग्सां जावं दी आनी हांव पयलें शिकता आसतना म्हजीं फ्रेंड्सां म्हाका मस्त हेल्प करतालीं बसाक येताना थोडे फावटी आनी पुरो मस्त हेल्प करतालीं. त्या देखून ते एक म्हाका व्हडलें म्हाका विश्वे ना म्हणल्यार म्हाका खंडीत चिंतूंकूच ना हांवें. बट हांवें इसरलां बेजार ना बेजार ना कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय थोडी जिबूत येना इसर जीब येना बट इसर नाटल्यार म्हाका उपाय ना. सांग खंडीत तशें म्हाका हांवें चड ताच्या वयशांत चड बेजार कर हांव खंडीत रावूंक ना. बेजार जाल्यार इल्लें एका गाडयेक जावन मागीर तें नॉर्मलाक येता. त्या देखून तें चड हांवें हें करिनासतना हांव नॉर्मल जावन आसा.
थोडे पुरो कश्ट जाताले हांव ल्हान आसतना कितें म्हळ्यार म्हजें घर इल्लेशें इंटिरियर आहलें म्हळ्यार मस्त पयस आहलें इस्काला येवंक मस्त कश्ट जाताले इंटिरियर म्हणटा म्हाका कळ्ळें म्हाका तें आतां इंटिरियर म्हण कळ्ळें आतां तुमी येताना वाटेर येताना आतां थंय व्हडल्यो पाजी येतात वेणुरी तशें हांव तसोच येतालो एक पांपाळ हांगात न्हू तितून मुसरी लंब आसता आनी थंय मदें मदें बुराक आसतात हांव एक दोन फावटी बुराकान शिरकाला तेताळा गुत्तू ना पोडला मरता म्हणून म्हाका गुत्तू ना सत्य सांगता तांकां पोडल्यार हांव मरता म्हणून म्हाका गुत्तू म्हटलं जाल्यार आमी खेळटाल्या कित्याक म्हणटा ती भुरगें मत आमची थंयल्यांत तुझे शीद शीदा तिशें शीद निट्टेचें गे आनी तिसलो जय म्हणचें गे हें काल येत खंय थांक ती ते म्हाका आतां उडास येयलो म्हाका कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी इमोशनल जाता म्हाका थोडे आदले दीस थोडे फावटी उडास येनात काल ते कळली गजाल ती ल्हान आसतना बरें इंटिरियर म्हणटा मेरियन बरें हेचें ल्हान आसतना तें सुमार सोलोंक आहलें इस्काला येजे जाल्यार एक 2 किलोमिटर सोलोंक आहलें तें रोड न्ही ते आमच्या गाद्याची मेर आनी गाद्याच्या मेरेन आनी पुरा तशें हांव भुरग्यां हाडटा हांव म्हज्या भयणीक ओडटा आनी परत इस्काला येताना ते कांय प्रॉब्लेम नासतलें मेरे येताना एक पटी सुकून पडले बरी ना वेरी गुड जाल्यार पावस येताना इल्लें बोंग जातालें कित्याक म्हळ्यार मेरेर एकल्या आनेकल्या सत्री धरूंक की न्ही म्हळ्यार ती मस्तू ल्हान आशीर्वाद हय त्या देखून ते इल्लेशें कश्ट जातालें बट हांव कॉलेजीक येताना आनी पुरा म्हजी भयणी आनी पुरा ती दुसरें शिकोवंक पुरा कोडयाळ गेली त्या दाळा कोणी नासली म्हळ्यार हांव कॉलेजीक पुरो येता कोणी नासली बट म्हजी मम्मीन तर म्हाका घरांत रावन बसाडे मेसर येवन पावयताली पावस येताना थोडे फावटी पावस येना म्हूण घरांत ती रावल्ले दाळा थोडे फावटी मदें पावस आयिल्लोय आसा थंड जाल्लें आसा तशें पुरा कश्ट आहलें ते कश्ट पुरा आतां फुडकन हांव ह्या अंताक आयल्या म्हळ्यार एक सुमार जाणांच्या हेल्पान हांव ह्या अंताक येवंक खंडी जावं पावल्या हांव म्हजें तर साधन म्हण हांव खंडी सांगना ना ना बा साधन न्ही एक सांगता तुजी ते सभेत तुजी एक साधन अन्य कालेंग म्हळ्यार तुजी एक कोंकणी नितळ भास हांव कित्याक म्हळ्यार हांव कोंकणी पंडीत न्ही बट तुजी भास अशीर आनी ते म्हणटा सांगता ना सत्य आमकांय म्हाकाय शिकोवंक मेळटा थोडे वर्ड्स कित्याक म्हळ्यार पोर एकल्यान कोणें एक बरयलें स्तर म्हणून म्हाका ते थोडे वर्ड्स हांवूय शिकता कित्याक म्हळ्यार एका मनशान एका मनशान आमी शिकचें ते खंडीत तुका येवन पूण चड वेळ म्हाका उलोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमचो वेळ जाते आसा ताचे मोदें सराचें एक ल्हानशें बायटा काण येता मुखलें येवजन कितें आसा आतां गोवोरमेंट कामाचें जालें आमी हें पावीत करता खंडीत पावीत करता मुखलें जिवनान कालें जायचें म्हण आशा आसा गोवोरमेंटाचें जालें गोवोरमेंटान गेल्यार कालें करीचें म्हण आसा ऑपॉर्च्युनिटी आसात कित्याक म्हळ्यार आमकां केवल क्रिस्तांव म्हणून न्ही कित्याक आमचे कडेन कितें उणेंपण आसा ताका गोवोरमेंटांत एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा कालें म्हणून सांगूं आशेता निमाणें म्हजें कितें म्हळ्यार म्हाका हेल्प केलां म्हाका बरें जाल्यार हांवें दुसऱ्यांक हेल्प करचें म्हणली म्हजी आशा जाय आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजे बरी तर सुमार जाणां कश्टार आसात आनी तांकांय पाठिंबो तुवें मोडल म्हणलें बरी पाठिंबो दिवची कोणी आसना तांकां शाती आसना तेल्यांक म्हज्या पयशांत म्हण न्ही दुसऱ्यान ती हांव मोरल सपोर्ट करूंक पुरा आनी तांचें कश्ट समजोवंक आनी तांकां हेल्प करूंक म्हजी आशा जावन आसा तसले कले ट्रस्ट म्हणून तुमचे कडेन आसा की म्हळ्यार ह्या तुमच्या आमच्या चेतावन जावं दी तुमच्या कॉलेजींत जावं दी ह्या तले कले ट्रस्ट आसा की ट्रस्ट म्हणून येदोळ कांय ना तशें म्हजी एक आशा म्हळ्यार म्हाका हेल्प मेळ्ळा तशें हांवें दुसऱ्यांक हेल्प करीचें म्हणली म्हजी एक आशा करेक्ट ना आज हो शो पळोवन न्हू खंडीत जावन सभेत तुका मस्त जावन लोक लायक करतलो खंडीत जावन तुका पाठिंबो दितलो ताच्या मोदें तुज्या विशयान हांव थोडें आतां विचारतां कालेंगे म्हळ्यार तूं कशें केस उगयताय कशें सायन घालताय कशें फोन ऑपरेट करताय हांगा हांव न्हू शीद सराक ते कॉल देखून ते आमी दाखया लोकांनी आज पळय तुजी साधन कितें तूं कशें बरयता सगळी पेज हांव बरयल्लें पळयता हांव तुका डिक्टेट करता तूं बरयचें ओके ते म्हाका पळोवंक जाय आमी लोकांक गॅरंटी दाखयता
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ದಿವ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ. ಜೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಸಬಿತರವ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆಗೆದೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ತೋರಿಸುವ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್. ಇಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಗನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಆಗುವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳಾಗೆ ಕಾಲಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂಗನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ದಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. नमಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ. ಒಂದು कशी आम्ही तुझ्या खातीर मागता म्हणा, तशें आमच्या खातीर तुवें मागचें. खंडीत आमचेर मात्र न्ही, आमच्या सगळ्या समाजाचेर तुजे आशिर्वाद जायचे. सो देखून खंडीत जावन म्हणटा ह्या कार्याक आयिल्ल्या खातीर, तुजें भोगण आमच्या मुखार दवरल्या खातीर, आनी सगळें साधन आनी निमाणें एंड करच्या पयलें आमच्या ह्या खंयच्या दिव्यवाणी चॅनलाच्या विक्षकांनी आमकां कितें सांगूंक तुमी आशेतात? विक्षकांक हांवें सांगचें कांलेंगे म्हळ्यार कश्ट सगळ्यांक आसतात. म्हजे बरी आसनात जाल्यार कश्ट सगळ्यांक आसतात. आमी धैर्यान ते फूड करीजे, खंडीत जावन एक दीस आमची जीक जातली म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. तशेंच आज जूड तुमकां आनी दिव्यवाणी चॅनलच्या विनोद गंगोळे सर, तुमी हांगा येवन म्हजे खातीर हो अवकाश फावो करून दिल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय बरें मागता, तुमच्या जिवनांत तुमकां बरें मागता. मस्त सबिता मस्त देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार इतले एक इंटरव्यू करताना केदाळिल्ले आसोरून तासचे हांवें उलोवचें बडबड उलयता म्हणटात म्हाका, पूण आज इल्लोसो इमोशनल जालो. पूण म्हणना आज हांगासर आमचो शार्प शूटर अविनाश आसा, मागीर आमचो प्रितम आसा, आनी बुडकुलो आसा .com, आमचो डोनाल्ड, आनी प्रत्येक तरान विनोद गंगोळी सर. ही आमची सगळी टीम आयलां. कित्याक म्हळ्यार एक बरें काम करता आसतना आमचे कोण जॉयन जाता सकाळांक आमी सांगाता काण येता, सकाळ सांगाता व्हरता. देखून ह्या कार्याक आयिल्ल्या खातीर खंडीत जावन तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजें सगळें भविश्य बरें जावन आशेता. देव बरें करूंक. हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांक, हांगा कोण पळय आयलां तुमकां सगळ्यांक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक आनी तुमी हांगा येवन म्हजे इंटरव्यू केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भिक्षकानो, येदोळ हांवें सोलून व्हेल्ल्या इंटरव्यू पैकी एक विशेष गडीत विशेष चिंताप आज एका मनशान साधन केल्यार कितें जाता की म्हणल्यार साबिताक पळोवन हांवें आनी तुमी शिकचें. एका मनशाक बोट जोखल्यार 2 बोटां थंय पळयल्यार 3 बोटां म्हाका पळयतात हांव कसो लोगी म्हणून. हें चिंतून साबिताक पळोवन आमी शिकचें. कित्याक देवान विश्वे हात म्हणलें विश्वे दिवना, नो हँड्स नो प्रॉब्लेम. परताक हांव रिपीट करता आसा, पूण देवान तिका दिल्लें बेसांव, तिणें दिल्ली सेवा, तिणें करचो वावरू, इतल्यो प्रशस्ती पुरस्कार तिका आयला जाल्यार तिच्या साधना द्वारे असलें काम बरें काम आमी हेरांक करूंक जाता जाल्यार करया, ना जाल्यार वायट उलोवचें आमी इल्लें उणें करया, बरें करया. हांव जावं न्ही तुमी जावं दी, हांव भाग्यवंत म्हणून सांगना, तेंत करया आनी सगळ्यांक असलें भाग असलें एक देणें देव फावो करून म्हणून आशेता. हे कार्य विक्षण केलें तुमकां सगळ्यांक म्हणटा काळजांत तावन देव बरें करूं.